श्रावण कुमार खूब खूब वर्सां आदली काणी। एका गांवांत श्रावण कुमार नांवाचो एक भुरगो रावतालो। ताची आवय बापूय खूबच म्हातारी आसलीं। तांची नदरूय कामांतल्यान गेल्ली। श्रावण दोगांची मनापासून सेवा करतालो। एक दीस ती दोगांय श्रावणाक म्हणपाक लागलीं, आतां आमचे 10 सोंपले, 5 उरले। गांव पयस आनी रान लागीं अशी अवस्था जायत चल्ल्या। तेन्ना एक फावट तरी तीर्थयात्रा करून येवपाचें मनात आसा। कितें करुया म्हणटा ह्या न्हय। तुमी कांयच चिंतपाचें ना, हांव आसा न्हय। हांव तुमकां कावडीन बसोवन यात्रा पुराय करतलो। श्रावण कुमारान एक कावड तयार केली। कावडेच्या दोनूय दाल्यांनी तांकां बसयलीं आनी तीं तीर्थयात्रेक वचपाक भायर सरलीं। चलता चलता काळोख जायत वतालो। म्हणटा म्हणटा ती न्हंयच्या देगेवेल्या रानांत पावलीं। काळोखूय खूबच वाडत वतालो। ताणेन तांचो जीव सामको कासावीस जाल्लो। उदकूय सोंपिल्लें। श्रावणाकूय सामकें पुरो जाल्लें। ताणें एका रुखा पोंदा आपली कावड दवरली आनी तो चेंबू घेवन न्हंयचेर उदक हाडपाक गेलो। ताणें खोशयेन चेंबू उदकांत बुडयलो। उदक चेंबूत भितर सरतनाच बुडूक बुडूक असो आवाज जालो आनी त्याच खिणांत काळान ताचेर झोपय मारली। जोगूल कसो खंयच्यान एक तरी बाण सू 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 असो आवाज करीत आयलो आनी नेम धरिल्ल्या वरी दिसतूच ताच्या हड्ड्यांत रमलो। श्रावणान जिवाच्या आकांतान खिळाच मारली आनी हड्डें आवळून बाण भायर काडपाचो यत्न केलो। हें करतना तो भुंयेर कोसळ्ळो। त्याच वेळार फुडल्यान धांवत येतनाच एक मनीस ताका दिसलो। तो मनीस साप्प भियेल्लो। ताच्या तोंडांतल्यान उतरांच फुटनासलीं। ताचेर आकांत आयिल्लो। तो थरथरलो, पुरायेन घामेलो। ताच्या दोळ्यांतल्यान भळभळीत दुकां व्हांवूंक लागलीं। रे देवा, घात केलो रे पुता तुजो। शिकारेक म्हण हांव ह्या रानांत आयिल्लो। कोण तरी सावत उदक पिवपाक आयला अशें दिसून उदकाच्या आवाजा दिखेन हांवें बाण सोडलो, पूण घात तुजो जालो। चुकलो हांव, चुकलो। म्हज्या सारक्या राजाच्या हातान येदें व्हडलें पातक। हे राजा, म्हजे आवय बापूय हांगाच एका रुखा पोंदा बसल्यात। ती खूब तानेल्यात। तांकां हें उदक पियोन म्हजेर उपकार कर। इतलें सांगून श्रावणान प्राण सोडलो। जड मनान उदक घेवन राजा श्रावणाच्या आवय बापाय कडेन गेलो। सामकार पावलांचो आवाज येता तें आयकून श्रावणाच्या आवयन म्हळें, यो पुता, तुका इतलो वेळ कित्याक जालो रे? आनी आयज आमचेर इतलो रागार कित्याक रे तूं? कितेंय तरी उलय मरे, उलय रे पुता। हांव तुमचो पूत न्हय। हांव राजा दशरथ, तुमचो पूत। म्हजे कडल्यान घात जालो ताचो। राजाच्या त्या उतरांनी जाणटेल्यांची काळजां पिंजून गेलीं। तांणी त्याच खिणांत आड्डून आकांत केलो, राजा जावन तुवें आमच्या पुताक मारून उडयलो। तुजी दशा आमचे वरीच जातली, हो म्हजो शाप तुका। आयज आमी आमच्या पुताक लागून जशी वळवळटात, तसोच तूंय बी एक दीस वळवळोन मरतलो। इतलें सांगून श्रावणाच्या आवय बापायन प्राण सोडलो। भुरग्यानो, संवसारांत जेन्ना जेन्ना आवय बापाय वेल्या मोगाची याद कोणूय काडटलो तेन्ना तेन्ना श्रावण भक्ती ह्याच उतरांनी ती याद अजरवर जातली।